Sacramenta Raulia Mogacha Jesu Sacramenta Jesu ulpai amchi karsa tuja moga Bogu ami tuka Sasnacha sasna ulpai amchi karsa tuja moga Bogu ami tuka Sasnacha sasna Munsha soiba Aizvolya Devacha Uta Munsha soiba Ailolya Devacha Buddha Bosu Amka Tuja Jeuna Mesa Zauchak Ami Kori Devachi Burgi Bosoy Amka Tuja Jeuna Mesa Zauchak Ami Kori Devachi Murki. साक्रामेंतान रावलेल्या आमच्या मोगाळा जेजू हे सांजे नव्यान तुजेशी आमी धांवन आयल्या तूं आमचो रोजनार आमचो सोडवणदार तुजेशी वेळ सारून आमी पवित्र जावंक आमी आमचें जिवीत जिवंक आमच्या जिविताचो बरो अणभव घेवंक आमकां फावो जाता म्हूण आमी सत मानता ह्याच भावार्थान सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुका बसूंक वंदूंक वाखाणूंक किर्तूंक आनी नमस्कार करूंक आमी हे सांजे तुज्या पांयाशी आयल्या Lord, we believe that you are truly present in the most holy, blessed sacrament. And we have come to you this evening to be with you, to spend our time with you,
because we know and we believe that spending time with you, we will know ourselves better. Spending time with you, we will have a better direction for our lives. Spending time with you, we can fight any demon. हेच मनान दवरून दुनिया सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे म्हजे सत्तेन आनी सगळ्या बळान तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. म्हजी मान भागावन तुका हांव परनिपाट करता. I adore you and I bow my head in adoration. रोचनार देवा, किरकोळ मनशां आमी, तरी पूण तुवें आमकां तुज्या सारक्याची आनी रुपण्याची रचली. आंज बडव्या सांगाता तुका वंदूक नमान करूं. आंज बडव्याहून मातशें सकल आमकां दवरलें. तुझे देवदूत ह्या संवसारांत आमची निगा घेतात. तुझे महादेवदूत ह्या संवसारांत आमकां संदेश दितात. तुझे महादेवदूत ह्या संवसारांत आमकां वायटाचेर झुजूंक, पेकोवणी घेवंक फावो करतात. आर्गां तुका दुनिया, तूं आमचो गवळी आनी हें गवळीकपण आमचे सवेन जिवंक तुज्या महादेवदूतांक सगळ्या वेळार तुवें आमचे बराबर दवरल्यात. लॉर्ड, वी थँक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली आर्कएंजल्स एज यू हॅव अपॉइंटेड देम and commissioned them to be with us, to take care of us, to heal us, and to give us good news. Noli idla vara Jesus omi moso magadache upkar Voktavarka surga Noli idlo Jesus omi moso magadache ukar Voktavarka surga
सुरकार कोणी इतलो बरो जेसू सोमीर मोसो म्हाका ताचे आर्गां तुका दुनिया महिमा तुका वंदन तुका आंज बडव्या वरवीं आमचें जिवीत सुफोड करूंक तुवें आमकां फावो केलें. आंज बडव्या सारकी एक दीस तुका रूप पळोवंक आमकां तूं उलो मारताय. भाग्योन मिंगेल महादेवदूत, भाग्योन गाब्रिएल महादेवदूत, भाग्योंत राफाएल महादेवदूत. आयज तांची परब म्हणून तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या गुणाचेर तांच्या अस्तित्वाचेर इल्लीशी नदर आयज घालून दुनिया आमी तुका बोजतांव नमान करतांव. आमच्या जिविताक आमी नवी दिशा मागता. Lord, as we reflect on the characteristics of Saint Michael, your light, Lord, give us your good news. Lord, give us your strength. Lord, give us your healing. Here we are. We make ourselves available at your feet. तू आमचो गवळी, तुका आर्गां दिनवास महिमा Let the angelic voices at this moment sound in our ears. Let the angelic voices touch the depths of our hearts. Let the angelic voices raise our hearts in thanksgiving and praise to God our Father as we worship. ह्या वेळार हो ल्हानसो देखावो ह्या तिनूय महादेवदूतांचो आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. ताच्या रचनाराक दिनवासुया वाखाणुया. तुझ्या आंज बडव्या वरवीं तूं महान. दुनिया आमी तुका बोजतांव, तुका परनीपाट करतांव. ह्या वेळार आमचें जण एकल्याचें जिवीत आमी तुज्या पांयाशी दवरतांव. We place our lives at your feet, Lord, in front of the Blessed Sacrament. Accept us. Give us your word. Help us to know the message that you want to give us. तुझा संदेश ह्या वेळार आमच्या कानार सादय. बो करून ह्या महादेवदूतां वरवीं तांच्या गुणां वरवीं हो नियाळ करता आसतना दुनिया
आमच्या काळजांक हात लाय, आमच्या कुडीक हात लाय, आमच्या मनाक हात लाय. तुजी पेकुणी आमकां सगल्यांक आनी जांचे पासत आमी मागता, जांकां तुज्या पांयाशी आमी आयज हाडटा, तांकां सगल्यांक फावो कर. बाग्योन मिंगेल, बाग्योन गाब्रियल, बाग्योन राफायल, हांचे वरवीं आमचें जिवीत तुज्या मुखार दवरता हांव दुनिया. भाग्यवंत मिंगेल, a spiritual warrior in the battle of good versus evil. Othmik Zuzari, he is also considered as champion of justice. नीती खातीर झुजपी ओनीत हा थंयसर झुजपी. आतां एक ल्हानसो जो आमी व्हिडिओ पळयला, तातूंत भाग्यवंत मिंगेलाची 3 जोईत 3 विक्ट्रीज आमी पळयला. पयली कास्टिंग आउट लुसिफर. लुसिफर जो आपूण देव जावंक सोदतालो, वो आपूण देवा भाशेन जावंक सोदतालो, ताका तो स्वर्गा राजांतलो भायर घालता आनी इफेनांत बंद करता. आयच्या समाजांत जायते जाण आसात जे आपूण पदवेदार म्हूण समजतात. आपणाक पावर दिलोलो आसा तो ताचेर तांकां व्हड अभिमान. Dedication of power and responsibility is given together. Power आणि responsibility दोनूय वांगडा दितात. पूण ताचो फायदो आयच्या समाजांत बऱ्या खातीर जाता काय? We can only see the use of power. Responsibility दिलात ते समाजांत पूर्ण जातात काय? जायते जाण असले आहात जे ह्या पावराक लागून आपणाकूच व्हड मानतात. ह्या पावराक लागून
आपणाक लोकांनी रेस्पेद दिल्लो तांकां जाय. आनी ह्या दिल्ल्या पावराचो दुरुपयोग जाता. मोगाला बापा भाग्यवंत मिंगेल हो एक झुजारी. निती खातीर झुजपाचो झुजारी. जायते वनीत ह्या संवसारांत घडटा जे आमच्या दोळ्या मुखार जाता, पूण आमी भियेतात. निती खातीर आमी झुजपाक भियेतात. भाग्यवंत मिंगेला भाशेन आमकांय गोठाय दी, आमकांय बुजवण दी, आमकांय शक्ती दी निती खातीर झुजपाक आनी तूंच पदवेदार म्हूण परगट करपाक. विक्ट्री ओवर डिमन्स. भाग्यवंत मिंगेल लोकांक सुरक्षीत दवरता. ही इज नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ पीपल. He frees us from attacks and temptations. And he is also known as militant of the church. ह्या संवसारांत जियेतात तेन्ना बरें कोत्ता तितले पावटी जायते जाणांक आमचे उदेशी नोसाय जाता. जायते जाण आमकां घोडे मारूंक सोदतात वो आमी जें कितें बरें कोत्तात तातूंत आडकोड्यो हाडूंक सोदतात. असल्या वखदार भाग्यवंत मिंगेला लागीं मागूंक आमकां आदार दी. जायते पावटी बरें करपाचें मन आसता, पूण जायत्यो वस्तू आमकां डिस्ट्रॅक्ट करतात. वेरियस टेम्पटेशन्स वायट वस्तूंनी गुल जातात. असल्या वखदार भाग्यवंत मिंगेलाचो आमी उगडास करुया. And the final victory, he protects the chosen one. And the final battle will conquer the Antichrist. जशें म्हणलां आमी भियेतात. जंय न्हीद ना थंय झुजपाक आमी भियेतात. जंय वायट जाता थंय आमचो आवाज आमी उबारूंक आमी भियेतात. तेन्ना आमकां हो भाग्यवंत मिंगेलाचो आवाज आयकुशी कर बाबा. डू नॉट बी अफ्रेड. भिवपाची गरज ना, कित्याक देव आमकां राखतलो. भाग्यवंत मिंगेल आमकां राखतलो. भोव करून जायते जाण आमचेच भाव आमची फिरगोजीची 2 कुडके करूंक सोदतात. एंटीक्रायस्ट आमचेच मदें फूट घालतात.
बाकी ओतमिगेल जावन आसलोलो ओतमीक झुजारी. तो रोसलें घोडटा तेन्ना आमी ओतमीक झुजारी जावंक जेजूचें बोड आमी मागुया. न्हय हात्यारां घेवन झुजूंक पूण मोगान आनी ओतमीक वाटेन झुजूंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. When I am down and no one so up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Gabriel. He was the second archangel amongst the three. He was known to spread the good word. पयलो तो एलिझाबेथीक भेट करता. उपरांत मारयेक एक बरी खबर सांगूंक तो तिका भेट करता की ती पवित्र आत्म्याच्या वरवीं देवाच्या भुरग्याक जल्म दितली म्हणून आनी ताचें नांव जेजू दवरतले म्हणून. आमी आतांच्या काळार पळयतात आमकां बऱ्यो खबरो वा पॉजिटीव न्यूज स्प्रेड करपी भोव थोडे दिसतात. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आवर मिडिया. आमी पळयल्यार आमचे न्यूज चॅनल्स आमकां कितें दाखयतात. आमच्या देशांत जायतें वायट घडटा. पूण तें आमचे चडशे फावटी पावना. कित्याक समटायम्स दे आर पेड टू शो what is not correct, like तशे परी आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर
आमकां वायट वस्तू चड दिसती पडटात. आनी जायते फावटी त्या वायटाक आमी गुलाम जातात. आनी मागीर आमी ती वायट खबरो दुसऱ्यांक पावयतात. Gabriel name means strength. ताचे पोरे आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत we can be a strength. We can be a strength by giving them a good word. Always motivating each other. Instead of pointing out others' faults, तांच्यो बऱ्यो बरें पळोवन तांकां तांच्या जिवितांत आमी एक स्ट्रेंथ जावपाक शकतात. सो बापा तुजे लागीं मागता, we ask you, Lord, to help us clearly hear our voice and teach us the truth with the help of Saint Gabriel. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in the dark and sin, my hand will sing. I who made the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. This is I, Lord. I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will
Angel Raphael. What a beautiful angel of God. Who heals everybody. What a beautiful example for us. Angel Raphael. In this pandemic. Here we are in this situation. आयज आमी ह्या मारेकार दुयेंसाक सांपडल्या. कितलोसो लोक मेलो. कितलेशेच आजून दुयेंत आसात, झुजतात. कांयच सोजमोना. कोणूच आदाराकूय पावना. एके वाटेन ह्या दुयेंसा चो फायदो काडून लोकांक लुटपाचें काम चालू आसा. थोड्यांक मरूंक सोडल्यात. थोड्यांनी आपल्या घरच्यांक घरांतले भायर घालात. ह्या दुयेंसांत मेलोल्यांक थोड्यांक रेस्पेदाचें मरण लेगीत फावो जावंक ना. तरी ह्या दुयेंसान आंच बुडवो राफाएल आमचें मोदें आसा. आमचे दोतोर, आमच्यो नर्सी, हेर दुयेंसां आड लोकांक आदार करपी हांच्या रुपान देवान आंच बुडवो राफाएल धाडला. आमच्या सरकार जायत्यो सवलती आमकां दिल्यात. हें जरूर आंच बुडवो राफाएल सांबाळटा. Because he is the healer. This is why I say, what a beautiful example for us, Angel Raphael. आयज आमचो देव बाप आंज राफाएला भाशेन जावंक आमकां आपयता. दुसऱ्यांक आदार करूंक. हे पिडेंत तांकां एकसुरी सांडून आसतना तांकां बरी करूंक, तांचे सवें आमचो मोग दाखोवंक. कित्याक मोगा विणें दुसरें हुंयचेंच वखद ना. They say laughter is the best medicine. आनी जेन्ना आमी एकामेका सवें मोग दाखयता तेन्ना कितली खुशालकाय भोगता आसत काय. कसलेंय दुयेंस तें जावं,
एकामेका सगळें मूग दाखोवंक, सगळीं प्रिकॉशनां घेवन एकामेकाक सांगात दिवंक, एकवट सांबाळूंक, आमच्या दोतोरांक, नर्सीक आनी हेर पिढी आड वावुरतल्या वावराड्यांक आमचो सपोर्ट दिवन आंच बोडवो राफायला भाशेन आमी जावया. We are just below God's 3 angels. But God wants us to be His angels. Let's all be God's angels. Dunya तुझे वेंगे नाम काली पोय, दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां कोय, दुनिया तुझे वेंगे नाम काली पोय, दुनिया तुझ्या रोक्तान आमकां कोय, राग आमकां तूं ह्या वेळार काळोख खूब आसला संवसारार, दी आमकां तुजो Teacher, you are the Son of God. You are the King of Israel. Do you believe just because I told you I saw you when you were under the fig tree? You will see much greater things than this. I am telling you the truth. You will see heaven open, and God's angels going up and coming down on the Son of Man. हो जावन आसा खरो इस्रायली. नाथानिएल, तूं हांगासर येवचे ना आदीं पयलो अंजिराच्या झाडाशी आसलोय. हें आयकून नाथानिएल थोटाकता, कित्याक कितें तरी दर्शन तो पळयता. Nathaniel, you believed because I said I saw you under the fig tree, but you'll see much more greater things than this. हाच्याहून व्हड व्हड वस्तू तूं पळोवंक पावतलोय. मनशाच्या पुता बरोबर सुर्गीचे देवदूत देंवतात ते तुका दिश्टी पडटले. आज आमी किरीत भाशेन ह्या तेगा महा देवदूतांची परोप समोरुंकता. One is a defender, one is a proclaimer, one is a healer. एकलो किरीत भाशेन राखणदार, एकलो पोरगोटणार आनी एकटो किरीत भाशेन पेकोवणी दिनार. दोर एकल्याक सुर्गीच्या बापान खिरीत देणी दिवन तांकां आपल्या दुतां सांगाताक पाठयले. आनी ही खिरीत वावर जो तांकां दिल्लो
तो ह्या महादेवदूतांनी आपल्या जिवितान केलो. पवित्र सभा जेन्ना कोश्टवताली, पवित्र सभाचेर जायते संकुश्ट मांडलेले, पवित्र सभेचेर आक्रमण करताले तेन्ना बाग्युंत मिंगेलान पवित्र सभेक किरीत भाशेन सांबाळली. पवित्र सभा ताका उलो मारताली. सैतानाच्या सगळ्या जुलूमपणांतली पवित्र सभेक ताणें निवारली. देवाचो पूत मनीस जातलो म्हूण परगटूंक मारये सोशी गाब्रिएल देवदूत केलो. देवाची बरी खबर ताणें परगटली. नोमान कुरपेन बोललोली. हें देणें फकत गाब्रिएल देवदूताक देवान दिलें. आनी राफाएलान तोबिदाक किरीत भाशेन ताच्या कुड्डेपणांतलो, तशेंच तांकां सगल्यांक परतून देवाची नदर दिवंक तांकां ताणें पेखोवणी दिली. केदें व्हडलें महाकार्य बापान तांकां सोंपयलें. आज पर्यंत हे आमचे देवदूत आमकां आमच्या राखण्या दुतां बरोबर आमकां आदार आनी सहकार दितात. जेजू नातानेलाक म्हणटा, आचेवून व्हड व्हड वस्तू तूं पळयतलोय, तुवें तर म्हजें सोत मारलें जाल्यार. जेजू आमच्या मुखार तूं आसाय. आनी आज किरीत भाशेन ह्या देवदूतांचेर आमी नियाळटना आमकां हेंच आश्वासन तूं दिता. टू बी पॉझिटीव, टू बी आवर स्ट्रेंथ, टू बी हिलर्स. खरेंच आमी दुसऱ्यां पासत वावरूंक आमकां तूं शिकयता. जशें कोणूय आमचे सवें वो दुसऱ्या सवें वायट करता जाल्यार आमचो ताळो उबारून निशेध मारूंक आमी दुसऱ्यांक एक अखंड खांबो कशें तांकां पाठिंबो दिवंक आयज तूं आमकां उलो मारता. आमी दुसऱ्यांक बऱ्या उतरांनी पाचारूंक देवाचें उतर दिसपोटी दुसऱ्यांक आमी सांगूंक तूं आजून ह्या संवसारांत आमच्या सांगाताक आमच्या जिवितान दिसपोटी जिवोक दिवंक कसो जियेता म्हूण ही बरी खबर परगटूंक आमकां तूं जिवीत दिताय. आमकां तूं सायबा शक्ती दिताय. तुजे मुखार ह्या वेळार आसाव आमी, आमकां तूं आदार दिताय. तुजे बोड घेवन दुसऱ्यांक आमी बोडवून फौज कशी आमी परगटूंक आमकां सायबा आज तूं कुरपेन भरताय. आनी जी कोण आमची बाबा भयणां पिडेक सांपडल्यान, जी आमची बाबा भयणां निराशी जाल्यान, जी आमची बाबा भयणां आपल्याच जिवितान कोश्ट सोंसतात, जी आमची बाबा भयणां ह्या महामारीक कोविड-19 ह्या पिडेक सांपडल्यान तांकां सायबा तांचे खातीर मागूंक, तांचे खातीर किरीत भाशेन आमी दीस आनी रात तुका उलो मारूंक, तांची पेखोवणी जावंक आमकां तूं आदार दिताय. असल्या आमच्या बाबा भयणांक किरीत भाशेन सायबा तुजो आदार तूं दी, तुजो आसरो तांकां दी. तूं तांच्या सांगाता आसा हें तांणी केदींच विसरूं नये. तूं तांकां पेखोवणी दिता. असले वेळार जी कोण ह्या वेळार जेजू पळयतात, जावं आपल्या घरांनी जावं आपल्या मोबायलाचेर, जी कोण जेजूक पळयतात, आमी जेजूचेर नदर घालुया. उंड्याच्या रुपान आमकां दिसती पडटा. ह्या वेळार दर एकल्याक आमकां तो पेखोवणी दिता. जावं आमची दूख, आमची कुडीची दूख, कोणाक तरी तकली उसळटा, कोणाक तरी पाट दुखता, कोणाक तरी पांय उसळटात, कोणाचे हात चलनात, कोणाक आर जाल्या, कोणाक जोर येता, कोणाक घावे जाल्यात, कोणाक मनाची शांती ना. जेजू तांकां तुजो हात लाय.
तांकां तूं पाव, तांकां पिकोवणी दी, तांकां तूं आसाय म्हूण तांच्या सांगाताक तांकां बरवसो आनी तांकां उदीक आश्वासन दी. ह्या वेळार नदर मारुया आमी त्या जेजूचेर. हो जेजू आमचे लागीं आमकां पळयता, शक्ती तो आमकां दिता, उजवाड सगल्या आमच्या काडूकांतले आमकां तो भायर काडताय. बरो जसो नातानियेलाक जेजून उजवाडांत हाडलो, काडूकांत कसो तो आसलो, एक इस्रायली कसो तो देवाच्या सुरवंडराक आशेवन आशेतालो. जेजून आपलो पाटलाव करूंक ताका आपयलो, बदल्लो. जेजूचो फुडारी वो जेजूचो पाटलावदार कसो सगळे फुडारीपण ताणें घेतली. आज आमी ह्या देवदूतांक उलो मारुया. महादेवदूत अशें आमी म्हणटा. आमच्या आदाराक पाव सा मंगेल. आमचे गोराबे तुंडटात, आमच्या गोराब्यांनी जायती चड व्हड चलता. म्हजो घोव म्हजे लागीं उलयना, हांव बायल कशी म्हज्या घोवा लागीं बरे भाशेन भासाभास हांव करूंक सोदिना. म्हजे संबंद म्हजेच घरकारा लागीं नात, म्हजी घरकान्नी लागीं नात. म्हज्या भुरग्यांक हांवें पोरो घातला. आमचे फामिलीक राख, आमचें कोडप कशें जाव सायबा. आमकां तुज्या आसऱ्याखाल दवर. भाग्योंत गाब्रिएल, आमकां सायबा देवाचें उतर दिसपट्टी आयकूंक आनी तें वाचूंक शक्ती दी. कितें बारीकसाणेन हें देवाचें उतर आमकां सांगता, कितें आमकां तें जागयता. आमचें कशें मन तें खंयचे वाटेन ओडूंक सोदता हें आमच्या मनांतल्यान आमकां उजवाडाय. आमकां सायबा पोरो घालिनाकाय. जशें मारयेक तुवें उजवाडायली ते भाशेन आमकांय सायबा तूं उजवाडाय. राफाएल, भाग्योंत राफाएल, आमकां तुजी पेकोवणी दी. गरज आमकां ह्या दिसांनी मन आमचें उचांबोडायक सांपडलां. कितें जातलें, कशी आमची भुरगीं उत्तेलीं, कशी आमची सोयरीं दायरीं उत्तेलीं, कशी आमी उत्तेलीं हें आमचेर चिंतप आयलां. खरेंच केन्ना ह्या दुयेंसाक वासीन मेवतलें, केन्ना आमी काय सुरक्षीत आमच्याच जिवितान आमी अणभवतले. When are we going to feel safe, secure? How our family is going to be protected? Oh, Saint Raphael, protect us, heal us, so that we may come to terms with this pandemic. सगलो आमचो आमच्या मनांतलो दुबाव, आमचे मनांतले आवडे, आमचे जिवितान आसा तितले अडचण्यो जेजू तुजे मुखार ह्या महादेवदूतां वरवीं आमी सायबा दवरता. तांचे उद्देशी सायबा तुजे मुखार आमी येता. आमकां फावो न्हय सोम्या, तरी पोत्यान तूं आमकां हे भाग दिताय. आमकां फावो न्हय जागयताय. आमकां फावो न्हय तरी पोत्यान सायबा आमकां पेकोवणी तूं दिताय. समजता आमी तूं कितलो आमचो मोग करताय, कितलो म्हूण तूं आमकां सायबा आमकां तुजी भुरगीं कशीं आजून पर्यंत तुजे विंगेंत आमकां दवरताय. सांडिनाकाय सायबा आमकां, आमकां पोरो घालिनाकाय जेजू. तुजी भुरगीं आमी, आमकां राख, आमकां बरे परगुटणार कर, आमकां तुजी
पे कोणी दी. हो तुजो देव. हो पवित्र संस्कारान तुझे बराबर ह्या वेळार आसलो, अजून आसा. घाल ताचे मुखार दिमी, उगड तुझे हात, तो तुजी मागणी आयकता. काळजाचे खोलायेंतल्यान सगळी तुजी मागणी ह्या वेळार ताचे मुखार दवर. तो आजचो आशिर्वाद आमी घेवंक वेता. दिमी घाल ताचे मुखार, तुझे हात ताचे मुखार उक्ते कर. खालतीकायेन तुझें काळीज ताका उगड. शांतपणी ह्या वेळार सगळीं आमची तेसावां जेजू मुखार आमी उबारुया ओगेपणान. सगळें जें कितें आमकां गरज आनी सगळें जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटलें हो विस्वास धरुया. आनी ह्या महादेवदूतांच्या वरवीं आमचे मागणे देवाक उबारुया. बागेवन मिंगेल, गाब्रिएल आनी राफाएल ह्या तेगाय महादेवदूतांचे वरवीं आमचे मागणे आमी ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. जाता तांणी दिमी घालची, आपले हात उगडचे, नदर आपली जेजूचेर पवित्र संस्कारान दवरची आनी ह्या मागण्यांत वांटो घेवन आमी आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. Let us pray a beautiful prayer to the archangels that highlights the role each archangel has been given by God and how that role can help us when we need them the most. Heavenly King, you have given us archangels to assist us during our pilgrimage on earth. Saint Michael is our protector. I ask him to come to my aid, fight for all my loved ones, and protect us from danger. Saint Gabriel is a messenger of the good news. I ask him to help me clearly hear your voice and to teach me the truth. Saint Raphael is the healing angel. I ask him to take my need for healing and that of everyone I know. Lift it up to your throne of grace and deliver back to us the gift of recovery. Help us, O Lord, to realize more fully the reality of the archangels and their desire to serve us. Holy angels, pray for us. Amen. आज बोडव्या बराबर सगळी आमची मागणी आनीक एक फावटी आमच्या बापा मुखार दवरून खालतीकायेन विस्वासान भावार्थान आमी ताका उलो मारुया. खेरीत भाशेन तुमराची दुसरेर जी शांती पदयात्रा जावपाची आसा, शांती पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या सृश्टी पासत, आमच्या सगळ्या मनशां पासत तेंय ते साव देवा मुखार दवरून सगळें बरे भशेन जावं आनी आमचो संदेश देवा मुखार तशेंच मनशां मुखार पावूंक कृपा मागुया. बराबर आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाडणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो